झाडांनी मारचे विसर्जन जाता गणपतीचे सिंधुदुर्ग तांकां कितलो प्रॉब्लेम जाता थंय ही स्टेट जाला विसर्जन देवाची वस्त हें करता आम्ही प्रोटेक्ट करता मरे केव सामकी इम्पॉर्टंट आहलोली सामकी पीक पॉयंट असो केव असो गणपती काम थिंग करताले भितर जाणा ब्रिज तो घेवया आमी ब्रिज सगळें घे आमी ते एक्सप्लेन करता का आमी मागीर तुमकां इथे मागीर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट न्हू तो आमी मागीर तुमकां रिपोर्ट दिता रिपोर्टाचे बोडेल ते न्हू तें ड्यू टू नेग्लिजन्स असो तो मँग्रोव्स आनी हे चोय झाडां ग्रो जाल्लीं आहा आनी टोटली डॅमेज जाल्लीं आहा हय हे आमी हें करतात स्लूस गेट बी घालून आमचे BMCचे बी करपाक ते करतात पूण हो आमकां प्रिजर्व जावपाकूच जाय इतले वर्सांची ते तो मेंटेन जावपाक जाय न्हू कितें नेग्लिजन्स जालो म्हण सांग सरळ पडोन येता कितें जालो हय रूट्स गेलो आहा न्हू पडलो आहा तुझी आता फकत ना फोटोग्राफी आणि याचं असतं सर तुम्ही साईड इन्स्पेक्शन आमी ऑफिशियली माहिती तुम्ही रिपोर्टिंग आता कांयच करना आता आमचे मध्ये दोग जाण कंप्लेनर आहा तोय कंप्लेनर प्रेझेंट आहे म्हणून प्रेझेंसान तुम्ही कंप्लेन केला तुम्ही साईट इन्स्पेक्शन केल्ले आहा तुमचो टाइम काढून येयला डिपार्टमेंटांतल्यान आणि तेवूय आपल्याला टाइम काढून इंटरेस्टेड विलेजेस तेच म्हणटा आता तुमची टीम आणि पंचायत टीम आणि आमी अलॉंग विथ तो रिपोर्ट आमी इन्स्पेक्शन केला ही सायड अशें आमी हें करतले आनी ताका कितें कितें दिसलां तितूंतल्यान आमकां तें आमी मेन्शन करतले त्या रिपोर्टाक आनी प्रोटेक्टेड सायड जो कितें पार्ट आहा न्हू तो मागीर आफ्टर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट वेळ सेपरेट आनी प्रोटेक्टेड रिपोर्ट सेपरेट मागीर आणि तुम्ही कोणा इंटिमेट केल्ले सर तुम्ही आता येता पंचायतीक केल्ले इंटिमेशन धाडला पंचायतीक धाडले कामुल्लेम ओके आनी कोणाक तरी दोगांयनी कंप्लेनर इश्यू रेज केला आनी कंप्लेनराचे आमकां कांय हांगा येना तुमी केला इश्यू रेज केला तुमकां तुमी सब्जेक्ट कोणाक मारला तो पंचायती कडेन पंचायतीन रेजोल्युशन घेतला आनी आमकां लेटर केला मागीर हें सायड इन्स्पेक्शन करा म्हणून अशें न्हू तें हां कामोलीन हे ज्युरिडिक्शनाचे राया पंचायतीचे ज्युरिडिक्शन येता सायडी पडटा हे राया पडटा हय तूं पळय आतां कितें कर मरे आतां पळय हांव सिनियर काय न्हू आमकां कशें आसा आमचे वयर आनी ASA आहा मागीर आमचो डायरेक्टर आहा त्या सायडीचे ते सगळे मागीर ते ऑफिशियली मागीर तुमी डिपार्टमेंटान येवन हें करा न्हू रिपोर्टाचेर मागीर हें करया हय कोणाक पडटा तें तुमी मेन्शन दाखयात न्हू आनी मेजर पोर्शन सर मागीर ताका मागीर हेजो येवं जाय पडटलो 114 बी कितें कोणाच्या एरियेन पडटा बी पंचायत अंडर
जावं कॉमदादीचे कमल दादा हेनी कोण आहा तो कोण आहा तो ते कळपाक जाय. सर आणि आमगे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे लायक तुम्ही ग्राफ तुम्ही कंप्लेंट केला कोणा पंचायती कडेन आमगे करूंक ना न्हू. ना सर तुम्ही केला आम्ही Complaint ना ती केलं तुम्ही इन्स्पेक्शना खातीर केलें. ना इन्स्पेक्शना म्हणून कंप्लेंट टू रिस्टोर अँड टू रिपेअर हय सो ती कंप्लेंट डायरेक्ट केल्या तुमकां ऑलरेडी एड्रेस दोन्ही कोणी केला आर्काइव्स ओके. आणि थिंगा तू एड्रेस केला म्हणून येयला आमी सर तू एड्रेस केला म्हणून येला ते तू कंप्लेनाचेर म्हणजे सो तुमकां आमी रिपोर्टाचेर म्हणजे मातशें वाचता तू तुमकां रिपोर्टाचेर माहिती धाडटा आणि मेल धाडल्या सर तुमकां मेलूय केल्ली आहा आमी लेटरूय ड्रॉप केला आहा तुमकां ते लेटर ड्रॉप केलें म्हणून तुमी पावले हांगा तुमी म्हण बेश्टी पावपा तेणे म्हटलं वी आर द तेणे विलेज पंचायत हें घेतलें तेजेर तें सांगलां फक्त ओके सर आणि आमची MLA सुद्धा हांवें कॉपी केली MLA सांतांदूर हे पळय डायरेक्टर ऑफ दीस आर्काइव्स एंड आर्किओलॉजी प्लस आय मेड अ कॉपी टू MLA सांतांदूर MLA गिरीश बोरकर I think that हे बी काढलो assembly त्याने काढलेलो. होय सर सो इट इज अ डीप थिंग इट इज नॉट दॅट ना, सुपरफिशियल करूया सर न्हू. अँड सो वी वॉन्ट अ राफ रिपोर्ट वेर वी ना बोथ साइन आतां हांव रिपोर्ट कांयच दिवंक शकना माय नॉट माय माय रिपोर्ट आमकां केन्ना मेळटलो सर रिपोर्ट तुका आयज रोखडो सांगता फोन करून कितें आमी तेगे पंचायतीक follow up सांगता. करपाक जाय. आमी फॉलो अप करपाक ना, जाय. पंचायती आनी पंचायत कंप्लेनंट आहाय म्हणल्यार तेंकां हें दुसरी करपाक जाता जाय न्हू. कितें, तुमी एका कोमदादी आहा तेकाय तुमी इंटिमेट करें तुमकां आमी सांगलो आहा कळ्ळो तुका न्हू तुमची तो नोकरी मागीर मुखार तो आमी हाडला हय तुमचं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या डिपार्टमेंटाची हय. डिपार्टमेंटाचो तुम्ही इनिशिएटीव्ह घेवपाक हय सगळें तें करता आमकां मरे मागीर आमी येतले न्हू केन्ना मेळटलो रिपोर्ट लायक रिपोर्ट आज हांव दिता न्हू वितीन आनी 2 दीस आमचो डायरेक्टर आतां मागीर सो हेचो एशें जाता तें हाल मागीर म्हटलें तुमी गणेश पावले तेका लागून गणेश म्हणून पावपा. आनी लेट वचलें सायट तें इन्स्पेक्शन करता मरे हांगा तुमी ऑन द स्पॉट एक बारीकसो रफ हें दिवपा जाय न्हू. हें कांय ना रिपोर्ट दिवपाचें हांवें फक्त इन्स्पेक्शन करून हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक घेतलें मोर दॅन 100 years ते हिस्ट्री आसपाक जाय तेजो एविडन्स आसपाक जाय डॉक्युमेंट मागीर आमी प्रोटेक्शन करपाचें 1987 आमचो गोवा एक्ट आहा प्रोटेक्टेड एक्ट मोन्युमेंट प्रोटेक्टेड एक्ट ते एक्टा प्रमाणे मागीर आमी तो मोन्युमेंट म्हणून मागीर आमी गव्हर्मेंट हें करतले सायड इन्स्पेक्शन करून आतां रिपोर्ट व्हरून हांव ऑफिसियली दितलो तेजेर मागीर ती आमी प्रोटेक्ट करपाची पॉलिसी मागीर आमी डिपार्टमेंटा कडेन फॉलो करतले तुमचे हेजे प्रमाणे आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय अशें तुमचें दिसता जाल्यार आमी प्रोटेक्ट करतले. हांव फ्लावियानो फुर्तादो कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो RG प्रेसिडेंट. आयज आमचे मदें आमगेले गांवचो पंच आसा केली वळा तसोच कामोली विलेजीचो तसोच आमगे बाय जेनी आहा तसोच सावथ गोवा प्रेसिडेंट आहा आनी बाब डेगली तसोच वुमन्स विंग प्रेसिडेंट आमचे मदें RGची आसात. आयज आमी मेन इश्यू म्हणल्यार आमी एक लेटर केल्लें पंचायतीक ही आमगेली एरिया प्रोटेक्ट करून कित्याक दीस एरिया हे एरियाक हिस्टॉरिकल एविडन्स आहा आनी आमगे पंचान आमगे लेटर तांकां बरयली ती तेणें फॉवर्ड केली तशेंच मॅडमानूय फॉवर्ड केली आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटान आनी आमकां तेंगे रिस्पॉन्स येयलो आयज इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून. आतां आमी इन्स्पेक्शना हिंग सगळें हाजी जालो जायत लोक जालो थोडे लोक आतां गेला पूण अनफॉर्च्युनेटली हे आर्कोलॉजिकल ते मनशां धाडला ही इज नॉट रिलेटेड टू एनीथींग रिलेटेड टू दीस आर्कोलॉजी तो हॉर्टिकल्चर एसिस्टंट म्हणून येयलिंगा तेगे डेजिग्नेशन हॉर्टिकल्चर एसिस्टंट. सो आमगेलो एकूच तेंगे एक प्रश्न आसा तुमी आमकां इसको लेटर धाडली इन्स्पेक्शन आहा म्हूण आनी तुमी एसो मनशां कित्याक धाडलो आनी जेन्ना आमी ते कडेन इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ऑन स्पॉट आसता तेन्ना तो आमकां रिफ्यूज केला तेणें आमकां कांय दिलें ना. आतां आमगेलो पंच आहा गांवचो बाब आल्बर्ट ताका 2 उतर उलोवपाक सांग. ही ब्रिज लागून ही ब्रिज आतां कितू वर्सां जालीं कांय इम्प्रूवमेंट ना ब्रिजीस कळ्ळें तुका तेका लागून तो मातशें जाता तो बेगीन मातशें करपाचें ब्रिज आनी हें सगळें हांडीचें देखून जाता तो मातशें बेगीन करपाचें. हांवें ईमेल केल्ली टू द डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्किओलॉजी. सो आर्काइव्स इन्स्पेक्शन येयलें म्हणून खबर ना म्हाका पूण हांवें वाचल्या खंय तरी म्हाका कळ्ळां की इन्स्पेक्शना धाडलो म्हणून म्हाका नोटीस येयली ना. बट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटानसून आज कोण येयलो तो आमी तेका नांव विचारलें तेणें म्हणलें अशोक परवाल आनी तेगे डेजिग्नेशन हॉर्टिकल्चर एसिस्टंट. सो एज फॉर आमगे हांव म्हणटा तशें प्रेसिडेंट ऑफ RG कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा तशें आमकां दिसता की
हो फीट एस ना तेगे डेजिग्नेशन एक फीट ना जाल्यार आमकां सारकें कोडपा जाय. सो आमी आनी ऑल्सो आमी तेका रिपोर्ट मागलेलो एटलिस्ट राफ रिपोर्ट कितें बरय तें आमकां वाचपा देखून मेळना कित्याक तेणें रिपोर्ट बरयलोच ना. फकत थोडे फोटोग्राफ्स काडले आनी सांगिल्लें आपूण इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागीर 3 दिसान धाडटलो. सो आमी तेगे उतरां पाळ दीन आमी चाल व्हर तेकडे पूण तेगे उतरां पाळ तो कित्याक ही इज काम एज अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर. सो आमी तेजें चड हें करपा मेळना. बट आमी तेका सांगिलां दॅट ऑल दीस लेटर्स आमी आमगे MLA सांत MLA गिरीश बोरकराकूय बी केल्ली आनी ती असेंब्ली तो काळ तेणें तें ऑलरेडी केलो आहा घायलो आहा. सो द गव्हर्मेंट इज फुली अवेर. आतां आमकां एक कितें एक्शन जाय. आमी मागताय की ते रिपेर जावपा जाय. द वॉफ आहा तो रिपेर आनी रिस्टोर जावपा जाय हें ताका हांव मागणी घायला आनी आमी रावताय तो बरो रिपोर्ट धाडटलो म्हूण. थँक्यू. हो एक मिनी हार्बर आहलोलो पयलीं तेंपा आनीक जायत मिलिटरी येताले धाकटे बोट बीन घेवन आनी जेवण बी तांकां सप्लाय करतालीं. पूण आतां हो सारको पाड जाला. ताका लागून रिस्टोर करपा लागून आमी आर्किओलॉजी इन्स्पेक्शना लागून घायलोलें. पूण तो येयल तो मनीस कन्सर्न पर्सन येयल ना. तो आतां आनी कोण बेश्टो येवन गेला. आतां तेणें रिपोर्ट मागीर दिता म्हणलें आतां चोया आमगे आतां मुखार कितें जाता तें. सो आमकां जाय हें सगळें रिस्टोर केलोलें ताका लागून आमी एकठांय जालोलीं. सो आमी राय आय सो ते कोण येयल्ले न्हू इन्स्पेक्शना येयल्ले तेंकडे आमकां लोकांनी ते येच न्हू पयलीं आमकां लोकांनी जायत जाणांनी सांगिल्लें हिंग कितें चलतालें कितें तें बीन बोट येताले गुड्स घेवन येताले आनी ते हिंग डावनलोड कोताले ऑफलोड कोताले आनी हे आमगेलें कितें म्हणटा तें नोडे जे नोडे हिंगसोन सप्लाय जाताले थिंग ते आल्बुकेरागे हें आहा गोडावन आहा. सो सगलें आहा आनी ते म्हणटाय हे रिकॉर्डाचें ना. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटा कडेन रिकॉर्डाचें ना. हे कितकोन जावपाक शकता. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मातशें पोतून तुमगेलो बूक उगडून तें काम कॉमेस कोराय. आनी हे हिंगा कोण एकलो धाकटो भुरगो देखून सांगतलो लायक हें पोर्चुगीज टायमा वयलें म्हूण तें जाता तितले बेगीन ते डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंटान मातशें रिस्टोर करचें. देव बरें करूं. तशेंच हांव एक तें हिस्टॉरिकल फॅक्ट सांगूंक सोदतां. ड्युरींग ऑपरेशन विजय 1961 जेन्ना इंडियन आर्मी गोवा लिबरेट करूंक येयली तेन्ना पुर्तुगेजांनी बरी ब्रीज उडयली बॉम्ब घालून उडयली. सो तांकां एक्सेस ना जावपा. तेन्ना ही सीख रेजिमेंट आहलोलो जो 4th तो एश एंटर जावपा सोदतालो तो एश भितर सरलो आनी हे आमगे डॉक्टराच्यान वयर चोन तेणी मुखार वचोन मारगांव कॅप्चर केलें. हो हिस्टॉरिकल एविडन्स आहा सारको. यू नो तो डॉक्युमेंट तुवें रिसर्च केल्यार तुमकां सारकें मेळटलें. सो हितू हिस्टॉरिकल सायट ही आनी मातशें हेणी आमचें इल्लें फोकाणीस केलें आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान हे हॉर्टिकल्चर एसिस्टंट हिंगा धाडून. सो कित्याक ताका कांय आयडिया ना. तो ताका आमी कितें इन्स्पेक्शन ऑन द स्पॉट रिपोर्ट मारलो तो कांय दिवपाक सोदना आनी तेणें कांय हांवें चोयलां तेणें कांय बरयलोलें ना. तो बेश्टो 2 फोटो काडला आनी गेला. आता हें सगळ्यांक सांगिल्लें त्या प्रमाणे तुमी जाणा आसतले एक हिस्टोरिकल प्लेस ही आनी ही हिस्टोरिकल असो प्लेस जालो आहा की आज आमकां 2-3 दीस फुडें आमकां कळलोली की इतली बेस्ट ब्युटिफूल प्लेस म्हणून पूण ही सारकी बंद आहा. ही आतां ओपन अप करपा जाय. एस्तो इल्ल्या ब्रीज आहा काय बरो हे सायड हें आहा फाटल्यान ते सायड गेल्यान बरी व्हडली एरिया आहा आनी सगळें हें जालो आहा. एक तेंपार हे त्या टायमाचेर ते यूज करताले ते मिलिटरी आमगे फ्लावेनान सांगिल्ले ते भाशेन ते यूज जाताली. पूण आतां जायना. एक टायम तरी ओपन जाली आनी सगळें बांदून तर केलें रिस्टोर केलें जाल्यार एक बरी ब्युटिफूल प्लेस जातली. हिंग ट्युरिस्ट एट्रॅक्शनूय बी जातलें. देखून मागता हांव गव्हर्मेंटा लागीं ही बेगीनूय ही रिस्टोर करून हें एक बरी एक प्लेस करून एक हिस्ट्री हिंग दवरपाची. सगळे आतां सगळें सांगलां जाय आम कसली प्लेसीर आहा ते आनी एक फावटी म्हळ्यार आमकां बरें दिसता. आमी बरो इनिशिएटीव गेलो म्हणून एक फावटी लॉजूय दिसता की हेजी हे सुवातेची परिस्थिती हे भाशेन जाली म्हणून. आनी आमचे लोकल बॉडीज आहाय ते पयऱ्याचे न्हिदतात. लोकल बॉडी आजून पासून ते उठना. हें कितकोन जाता. हें सगळें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा. हें तेजे रूट्स वचून सगळें पाड जाल्लो आहा. ही हिस्टॉरिकल विजय मिशन म्हणटा तो आमच्या फ्लावेनान सांगलां जाल्यार आमचे लोकल बॉडी कितें करतात आज मेरेन. आनी तो पळय कन्सर्न ऑथॉरिटीन ते हांकां इन्स्पेक्शनाक धाडलेलो ही डजंट हॅव एनी क्लू अबावट इट. ते क्लू ना. तो क्लूलेस पर्सन. आनी आमी टायम पास करपा येयले. आमकां लेटर धाडटा आनी आमी टायम पास करून येयले.
आम्ही आमचे लेटर मॅडमीन आणि यांचे फ्लावियन आमचं प्रेसिडेंटान आमचं लेटर आमचं विरेशाकूय केल्लो RGPचो कॅन्डिडेट MLA आहा तेकाय केल्लो आनी तेणें आमचो प्रश्न तो सांतांद्री जावं पूण आमचो कुट्टोरेचो गांवचो रायच्या गांवचो प्रश्न तेणें मांडले. सो आमी तेकाय बी देव बरें करूं म्हणटात. आनी हे भाशेन आमकोडे हें करूं नाकात. कितें आमचे बरोबर जाय जाणटे आसलेले ओल्ड एज मनीस आसले कितें तांकां जेवणा टायम जालो ते गांवांत घार गेले की तांकांय तेंची भावना एक कानेक्ट आहा तेंचे भुरगेपण आसा हेंचे सगळे पळोवन येयल्ले आहात आनी हे रिस्टोर आनी ही परिस्थिती पळोवन ते रडटात आयज आमचे एल्डरली पर्सन आहात ते. सो हांव मागतां हे भाशेन करची न्ही. कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेगे सारकें बरें डिसिजन फर्म डिसिजन जावं दी आनी तेणे पासून पळयल्या ती केव आहलोली आनी ती केवाची परिस्थिती आयज कितें जाल्या तो कोण तुमच्या कन्सर्न ऑथॉरिटींतल्यान येयल्लो तो कोणूच जावं येयल्लो तेणें पळयलें आनी त्या पासून म्हणटा हें जावपा जायनासलें तूं रिपोर्ट करूं ना कांय करूं ना आनी कितें कसले इन्स्पेक्शनाक गेले कित्याक आमी टायमपास करतात तुमचे कडेन आमी टायमपास करूं ना. आमचे पंच आहा तांकांय जाय तो आमच्या वाड्याचो वावर करपाक आहा आनी काळजांतल्यान हांव दोनूय पंचांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे रायचे पंच खंय गेले ते म्हाका खबर ना. पयर न्हिदोन गेलो ते आयज पासून उठल्यात जाल्यार आमकां खबर ना ते न्हिदोनूच आसतात. तांकां आपल्या गांवचे पंच पडोंक कसो ना हे तुमच्या ज्युरिडिक्शनात येता रायच्या पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनात हो येता आनी हो हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट रिपेर जावपाक जाय आनी रिस्टोर जावपाक जाय ही आमची मागणी ह्या डिपार्टमेंटा कडेन. देव बरें करूं म्हणटा.